रघुनाथ भूमिका सातेरी आणि सगळे मेल्ले गेले पूर्वज जे आज कितें गांवांत चलना ते बुरशे महाराजा तुमकां नाका तशेंच आमकांय नाका आणि आयुश्यात असले केन्नाच आमच्या गांवांत नाका म्हणून आज हे म्हजे भाव भयण जमलेले आहा केन्ना ताका येस दिवन फुडें नांव किती घेवपाचें महाराजा सगळें तुमकां आमकां नाका म्हणजे नाका एका लागून जमोन तुझ्या आशीर्वादान आमी भायर सरता नांव किती करून ते सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य सुख शांती दी जय महाराज जय महाराज महाराज की जय महाराज सगळेशाह महाराज की जय महाराज सगळेशाह महाराज की जय कार्यक्रम करता जे कॅन्डल मार्च जे मेणबत्ती मार्च म्हणटा पळय तो करता एक अवेअरनेस करपाक सगळ्या गांवांत दुसरें म्हणजे कितें आहा आयज पंचायत सुद्दां एक रेअर केस जाता पंचायत सुद्दां आमच्या गांवा वांगडा आसा चडशे फावटी कितें जाता गांव कसलो इशू येयलो जाल्यार दोन पार्टीला जाता एक गांव एके सायडीन आसता पंचायत एके सायडीन आसता नाल्यार देर वील बी टू फॅक्शन्स विथीन द पीपल ऑर द विलेजर्स इटसेल्फ पूण हे फावटी अशें घडोवन येयला की पंचायतीनूय आमकां जाय तो सपोर्ट दिला आनी पंचायतीन ऑफिशियली लेटर आमकां करून तेंच्यांनी सांगलां की आमी गांवा वांगडा रावतले म्हणून सो ते एक बरी गजाल आहा त्या खातीर आमी पंचायतीचे एप्रिशिएट करता तांकां धन्यवाद म्हणटा सो आयज जो कार्यक्रम जो आसा आमचो मेणबत्ती मार्च आसा तो हांगाच्यान सुरू जातले ट्रेडिशनल लॅम्प हांगा पेटयल्लो आसा सगळ्यांनी आपले मेणवाती आहा त्यो ट्रेडिशनल लॅम्पाच्यान सुरवात करपाची पेटोवन आनी हांगाच्यान स्टार्ट करपाचे बॉबी स्टोरा पेटल्यान मेन रोड आमी घेवपाचे दोग जाण नाल्यार तीग जाण एके लायनीनूच दोगूच जाण कित्याक तुमकां रोडाची कंडिशनूय खबर आसा ट्रॅफिकाकूय आमी डिस्टर्बन्स करपाचो ना तसोच हे आयज मार्च आसा पळय तो आमकां कंडक्ट करपाक पुलिशेचोय आमकां बरो हातभार लागलो म्हणजे तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो म्हणजे आमकां तेंच्यांनी कोड ऑफ कंडक्ट आसतना सुद्दां ना म्हणूंक ना करूं नाका असो म्हणूंक ना सो तेंचे आमकां उपकार आहात हेच्या प्रोग्रामाचेर सो मागता कोणी स्लोगनिंग करपाचें ना कोणाच्याच अगेन्स्ट एब्युजीव कितें लँग्वेज वापरपाचें ना कोणाच काय म्हणपाचें कित्याक हो एक मूक मोर्चा म्हणटा तो सायलंट मार्च आसा कोणीच उलोवपाचें ना जाता तितले ओगी रावन आमी एक मॅसेज धाडपाची प्रत्येक ऑथॉरिटीक जे ऑथॉरिटी परमिशनां तांकां दिवपाक फुडें सरल्या तांकां आमी एक मॅसेज धाडपाची थंय की हे असले आमच्या गांवांत आमकां नाका त्याचे परिणाम जे आसा पळय तुमकां एक फुड्यान आतांचे ताजें उदाहरण म्हणजे पुण्या पळय कितें जालां तें तुमच्यान पळोवं येता एक 17 वर्सांचो भुरगो पबान वचोन सोरो पिवन भायर येवन दोगा इंजिनियर जे तरणे भुरगे आले 24 वर्सांचे तांकां मारून 200 स्पिडीचेर गाडी चलोवन तांकां मारून गेलो आनी व्हडली ट्रॅजेडी म्हणजे कितें आमचे सिस्टम आहा ज्युडिशियल सिस्टम त्या भुरग्याक 17 वर्सांचो भुरगो एक 6 म्हयन्यांनी वर्सान तो एडल्ट जातलो आसलो त्या भुरग्याक पनिशमेंट कितें दिलो त्या जेजेपी म्हणजे ज्युएनएल जस्टीस बोर्ड आहा पळय तेंच्यांनी ते 300 वॉर्डांचो एक निबंध बरा म्हणजे जणू काय तेणी कितें तरी घरा कडेन होमवर्क करूं ना आनी इस्कॉलान ताका तो पनिशमेंट दिलो दिस इज द ट्रॅजेडी ऑफ अवर लॉज सो त्या खातीर आमकां आमचो सांबाळ करपाक आमीच फुडें सरचें पडटलें कोण ऑथॉरिटी आमकां सांबाळचें ना त्या खातीर आयज तुमी हांगा येयले बरें दिसलें जिवाक सगळे आयज आमी शांततेन थंय मेरेन वचपाचे एक दोन बायट्स आमी मिडिया तांकां बायट दिवपाच्यो आनी हो आमचो कार्यक्रम सोंपोवपाचो आमी कोणाच्या अगेन्स्ट कांय करिना फकत आमचें एकूच इंटेन्शन आसा आमचो ग्रूप जो फॉर्म केला आमी तें एकूच इंटेन्शन आसा की आमच्या जनरेशनांनी येणारे फुडले जनरेशन आहा पळय तांकां त्रास जावंक उपकारना कित्याक आयज आमी जे एनवायरमेंट क्रिएट करतले हांगा ते एनवायरमेंटा प्रमाणे फुडली पिढी जातली द एनवायरमेंट वॉट वी क्रिएट टुडे द नेक्स्ट जनरेशन वील बी बेस्ड ऑन दॅट एनवायरमेंट तांकां तर आमी बरी इस्कॉलां बरे मेडिकल कॉलेज आनी बरें शिक्षण दिलें ते बरे हुशार भुरगे डॉक्टर इंजिनियर जावंक शकता पूण तांकां तर आमी क्लब आनी डान्स बार करून दिले जाल्यार ते थंय वचोन ते पेड्यार जावन कित्याक तुमकां खबर आसतलें असल्या क्लबांनी वचोन संवसार सुद्दां पिड्यार जाल्ले आहात आमी आयज हांगा सगळे जमा जाल्ले आहा आमचे गांवकार सगळे गांव भाव भयणांनी हांगा जमा जाल्ले आहा एकाच मुद्द्याक आमकां हो आयनारो क्लब रुम्बा म्हणटा पळय तो एक प्रेसिडेंट सेट करतले आमच्या फुडल्या जनरेशनाक सारके दृश्ट इवल म्हणटा ते काय आमकां सगळे हॅबिट शिकयतले आमकां ह्या फुडल्या आमच्या पिडकीक आमकां हे वायट जाल्लें नाका आमचो गांव आदल्या लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी सांबाळ्ळो तोहेच आमचो कर्तव्य आयज आमच्या लायफान आमी आमच्या गांव फुडल्या पिडकीक सांबाळपाचो आमचो कर्तव्य आहा आमच्या बाला सांकळेश्वराच्या दर्शनान आमी आयज फुडें सरल्या आमी कोणाचेर विरोध ना आमी फक्त तो क्लब हांगा आमच्या गांवांत नाका ही गाण आमकां नाका आमकां नाका
आज जी कॅन्डल मार्च जी जावन आसा ही आसगांव बारस साखळेश्वरसून ज्या क्लबा कडेन वयतली. तुमी पळयता आज जो क्लब आहा पळय हो घातक आहा, जो आमच्या आसगांव वाड्यार हो घातकाचं कारण की हो लोकल एरियन आसा. लोकल एरियन आसता कारणान कितें आयज आमचो लोकल सफर जाता. तुमी पळयतले आयज जे क्लबान कितें चलता पळय ते हितून लोक सफर जातले कित्याक हेंचे ज्यो पार्ट्यो जातले ह्यो रस्त्यार हे करतले आनी तितून भितून आनी खुबशे हे आहा की ते अल्कोहोल येतले पियेतले वाटेर एक्सिडंट करतले आनी आमचे जे लोक चलता पळय तेंकां त्रास जातले. हेचेर हांव म्हणटा जो क्लब आहा हो बंद करचो.